लोकसभा वेंचणुकेन एनडीएचो 400 पार शेळेलो, बीजेपीचे 241, एनडीएचे 294, एक्झिट पोलांक धक्को, काँग्रेस 100 सकयल, इंडिया आघाडी 232, सरकार मोदीचेच। उत्तरेन श्रीपाद भाऊचे विक्रमी जैत सेगीत 6 फावट जिखलो, मार्जिन 1 लाखा वयर, खलपाक 1,39,000, आरजी मनोजान काढली 44,000 मतां, 70 उतर राखले। दक्षिणेन काँग्रेसीचो कॅप्टन पल्लवीक 2 लाख, विधयाक म्हणटा मोदीची नैतीक हार, आरजीच्या रुबटाक 18,000, फुटीरांक शिनाल, मुख्यमंत्री म्हणटा कौल मान्य। मोदीच्या अहंकारा आड देशाचे मतदान, मोदी अदानीचे डायरेक्ट करप्शनाचे संबंधी, सरकार करप काय विरोधान बसप ते इंडी ब्लॉकाचे बैठकीन थारतले, राहुल गांधी म्हणटा यूपी वाल्यांनी संविधान राखले। मडगावची लीड पळोवन मंत्र्यांचे फोन, बीजेपीचे गोयचे सरकार केन्नाय पडू शकता पण उडोवपाचे ना, म्हणटा विजय। वेंझी म्हणटा बाणावलेच्यान सगळ्यांत चड लीड आपान दिली, युरी म्हणटा फुडले विधानसभेक गोंयान काँग्रेस सरकार। ओडिशान बीजेपीक अच्छे दिन, विधानसभा वेंचणुकेत पयलेच फावट बीजेपीचे सरकार, आंध्र प्रदेशातूय बीजेपी टीडीपी जनसेना आघाडीक येस। एक्झिट पोलांचेर पुलीस जाल्ल्या मार्केटाक निकालांचो धक्को, सेन्सेक्स 4,500 कोसळ्ळो, निफ्टी 1,500 घो, सेन्सेक्स 72, निफ्टी 22,000 सकयल। आणि गोंयान फाल्यां मेरेन येलो अलर्ट, फुडल्या 2 दिसांत मान्सून गोंयान पावपाचो वेधशाळेचो अदमास, गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातांनी प्री मान्सून धडको सुरू।